वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आहात. आई लिफ्टने बसलो आम्ही. कशी ना हय वॉकिंग एका म्हटलं मातशें लिफ्ट बी यूज करनाका, मातशें वॉकिंग कर, बरें पडटा. ओके, सांगता तुमकां आमी खंय वयता ते. आयज खूब कामां आसा, पण आयज एक दिसान हें सगळें कामां जातलें काय ना तें खबर ना म्हाका. ताका लागून बेगिना भायर सरला. 10 जाली, चाय पिले भायर सरले. आयज मातशें दमट आहा न्ही ना, वच ना. हय चल 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 बेगिना बेगिना. सो पयलीं आमचें काम आसा आतां हेका वॅक्सीन. आयज आपयला 10 वर्साचे. पेपर मेळात नाल्यार लास्टाक ते वयर दवरलेले दिसता. काल हांवें सोदले मागीर मेवळे म्हाका खबर नासलेलें, हांवें ते उडोवंक नासलेलें खंय ते दवरला, पण ते मेळात नासलें. पण काल मेवळे. सो आतां वचोंक जाय. हो सामकें एक्सायटेड आहा वॅक्सीन घेवपाक. असले भुरगे फस्ट टायम पयला. दुखना न्ही. ओके, सो पळोवया आतां तरी. आयज यो म्हटल्यार आयज दितलो काय ना काय खबर ना. येताना पेपर बी घेवन यो म्हटलें की पेपर पयल्या शिवाय आमी दिना वचपा आहलो. सो आतां पेपर मेवळे. आतां पयलीं म्हटलें आमी हेल्थान या हेका पयलीं कितें आहा तें पळोवया. मेळ्ळ्यार दिलें आयज बरें जातलें वॅक्सीन. मागीर आनी फुडें आनी भरपूर काम आसा. तशें तुमकां खबर आहा की इशुकाचो बर्थडे येयला, सो तेजें आमकां प्रिपरेशन करूंक जाय. सो आयज कशें करून हांवें टायम काडला, म्हाका दिला की फाल्यां काम आसा, फाल्यां नातो, फाल्यां काम आहा. मागीर आनी 2 दीस उरतले. 2 दिसांक कितें करतले? त्या 2 दिसांक आनी कितें इव्हेंट बी येयला मागीर तशें उरतलें. म्हटल्यार आयज टायम आसा तो फाल्यां बारीक बारीक केक बीन कितें आहा तें सगळें आयज ऑर्डर बीन दिवया. सो पयलीं काम करता आमी वॅक्सीन वयता आतां. ओके, 10 जाली. ओके, आनी ब्रेकफास्ट बीन करून येयले. आयज केल्ले शाबुदाणा खिचडी. एका आवडना शाबुदाणा खिचडी, पण खाता तेका आवडना. म्हाका न्ही शाबुदाणा खिचडी खूब लायक. आनी आयज हें न्ही अंगारकी संकश्टी 1 टायम उपास म्हाजो. उपास म्हणजे कितें, हांव अशी कंप्लीट अशें उपास करना. खाता फक्त खिचडी दनपारची. आतां दनपारचे खिचडी थोडो दवरला हांवें, म्हाका खिचडी. आनी आमी मालवण गेल्ले वॉटरमेलन हाडला न्ही, तो आयज कट करता हांव. सो दनपारचे हांव हेंच खातलें. रातचे मोदक बीन देवाक मोदक करतले. 21 मोदक करतले, नैवेद्य दाखयतले. पळयता सांजचे टायम मेळ्ळ्यार गणपती देवळां वयतले. हेका सांगला लेट जाल्यार लेट, मातशें वचून पांय पडून येवया. ओके, मागीर जालें आयज अंगारकी संकश्टी. मोदक करतले हांव मागीर सांजचे. ओके, चला भायर सरलें जालें. आयज सगळें काम जालें पुरो. कित्याक आनी पाशियेंस ना आमकां आनी भायर येवपाक. ओके, इशू खूब रडपा लागलो आमी भायर वयता म्हणून. आनी ताका आतां कळटा न्ही आमी हांगा न्ही थंयसर आपयला. शुअर हेंचें कितें सगळें बंद आसता कितें. लास्ट टायम बंद आसलेलें, तेन्ना थंय यो म्हटलेलें. हय. ओके, सो चला पयलीं हेजें वॅक्सिनचें काम करता पयलीं जाता काय जाता. ओके, हांव घेवन वयता. ओके, चला मेळटा मागीर तुमकां. सो आयज आपयलें आमकां, पण आयज कोण ना खंय. हेंचें अशें जाता खबर आहा, आपयता एक दिसाक आनी इमीच उरना. सगळो टायम वेस्ट जालो. सो आतां नेक्स्ट ट्युजडे आपयला 12 तारखेक. सो असं म्हटलें आनी आमच्या हांगा युट्यूब फॅमिली मेवळे तेजेर उलयली. ओके, सो भायर सरता. मातशें राव. हो आनी सामको आयज एक्सायटेड आसलेलो वॅक्सीन घेवपाक. हय, असं म्हण कोण ना आयज तें हेल्थान. म्हणजे 12 तारखेक नेक्स्ट ट्युजडे आपयला. ओके, चला आतां आमी आमचें एक काम आसा खंय तरी. आतां आमी थंय वयता. सांगना खंय तें की मागीर तुमकां व्लॉग येतलो न्हू ना. थंय वचून आमकां उलोवंक जाय कशें कितें आहा तें सगळें उलोवंक जाय, कळ्ळें न्ही. सो आमी थंय वयता. खंय तें कारसवाडा न्ही. ओके, चला. सो आनीक तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणूंक जाय. कितें बर्थडे कसले कोणाचे बर्थडे. 17K जाला. 17,000 जाला आमचे सबस्क्रायबर. तर तुमकां सगळ्यांक मनाच्यान थँक्यू म्हण. थँक्यू हा. 17,000 जाले. आतां 18,000 जावंक जाय. कोणे सबस्क्रायब करूं ना करात. इफ तुमकां आमचो व्हिडिओ आवडटा जाल्यार सबस्क्रायब करात, नाजाल्यार ना केल्यार जाता. अशें ना, कोणा फोर्स ना. सो फायनली 17,000 जाले. पण कितें जावं, इशुकाचे बर्थडे पयलीं जाले. चिंततालें हांव केन्ना जातले, पण फायनली जाले एकदाचे 17K. आतां 18K. ओके, बरें दिसता अशें वाटता फॅमिली न्हू ना. खूब बरें दिसता. एक टायम अशें रावतालें हांव झिरोसून. म्हणजे एक सबस्क्रायबर वाडपाक वाडपाक कितलो हें लागता खबर तुमकां. इतलें बरें दिसता. हें कोणाचें चॅनल आहा पळय तांकांच कळटा. झिरोसून आवय सबस्क्रायबर वाडत नाले. लास्टाक जाले तुमचे खरेंच हा. स्टार्टींग म्हणजे कोण न्यू स्टार्ट बीन करता पळय तांकां हेच प्रॉब्लेम आसता केन्ना सबस्क्रायब आता सगळ्यांक इझिली 1K आतां रोखडे 1K जाता. तशें पयलीं आमी खूब त्रास काडला. आमचे जायत नासले 1K जावपाकूच खूब टायम लागतालो. पण आसूं कितें जावं, त्रास काडल्यार फळ मेळटा म्हणटा पळय तें तशें तें. त्रास काडूंक जाय मातशें, मेळटा. ताका टायमूय लागता मातशें. ताका पाशियेंस बी आसूंक जाय न्हू ना. पाशियेंस आसल्यार न्ही सगळीं कामां स्मूथली जाता. पण आसूं
जालें एक बरे भशेन जालें ओके कितलें व्हडलो जालो न्ही सो जालें आमचें काम हांगासर उलोवन बिलोवन सगळें जालें ओके सो आतां केक केक तरी पयलीं आमकां कितें टेंडे कोकोनट मेळा बरो पिवपाक आवय सामकें भायर तकली उसरपा लागना म्हाजें कितले आहे म्हणे का चिंच न्ही बाबा जावं ना कांयच जात ना दोन सामकें व्हडलो ओके जो जालें आतां केकाची ऑर्डर येता आतां केक हें आहा पळय केक ते इशुकाक आमच्या एक युट्यूब फॅमिलीन दिता या गिफ्ट इशुकाक आमची युट्यूब फॅमिली आसा तिणें सांगलां म्हाका तूं जाय ते केक पळय आनी तुका जाय ते केक बरे डिझायनचे बरे पळय ओके आनी ऑर्डर दी आनी कोण ते हे तुमकां ते ज्या दिसा बर्थडे केक येतले पळय तेन्ना तुमकां सांगता आमची युट्यूब फॅमिली कोण ते सो आतां आमकां केक ऑर्डर करूंक जाय 2 न्ही शुनात हे एक आमचे एक हय दोन दिता आयजूच ऑर्डर दिता सो मागीर आनी टेन्शन ना ओके विचार न्ही सांगा न्ही तो केक न्ही म्हाका चूज करपाक न्ही बेजार येयलो खंयचे चूज करूं कितें करूं हेका दिलें हांव म्हाका तो म्हणटा तूं पळय खंय हांव चूज करता हांवें ऑलरेडी चूज केलें इतलें कन्फ्यूज जाता म्हणजे इतलें बरें बरें आसता न्ही सो एक्चुली हेजे एक फ्रेंड आसा तुमी पयलें आसतलें न्ही इशुकाचे 6 मंथ अन्नप्राशन तुमी हाफ केक पयलो आसतलो पळय तेजे फ्रेंडाचे फ्रेंड आहा जो वायफ करता केक बीन कळ्ळें न्ही सो आमी तिका दिल्ले ऑर्डर सो ती आतां मातशें तिणें बंद केला घेवपाचें ओके ती करता पण एट प्रेझेंट तिणें बंद केला घेवपाचें ऑर्डरी बीन सो म्हणून जालें ती एक्सपेक्टींग कळ्ळें न्ही सो म्हटलें ती आतां मातशें तेणें बंद केला म्हटलें आतां ऑप्शन आहा ते आमकां बेकर स्ट्रीट सो म्हटलें थंयच ऑर्डर दिया म्हटलें जाल्यार आमी तिकाच दिवपाचें तिची केक न्ही करता ती बरीच पण तिजो टेस्ट सामको डिफरंट दिसना खावूंक दिसता अशें तिजें कळ्ळें न्ही बरें आसता आनी बेकर स्ट्रीटाचें बरें आसता कळ्ळें न्ही सो आतां तें ऑप्शन ना म्हटल्यार आमी थंयच बेश्टे एक डिझायन हांवें चूज केला कळ्ळें न्ही थीम कसो आनी ताका सांगतायच पळोवया आतां कशें तें आमी मागीर एक केकाचें काम जातलें मागीर आमचें सो पावले आमी पावत येयला हांगासर आमची युट्यूब फॅमिली हे पळयात हेजी बायल काय आमचे तन्वी न्ही तन्वी आमचे काय व्हिडियोज पळयता खंय सो वळखलो तो आमकां थँक्यू आं आनी विचारला म्हणून सांग विचारला म्हणून सांग आं तुमचें नांव कितें काशीनाथ मांद्रेकर बरें दिसलें टेक केअर बरें करून सो आतां आयला आमी बेकर स्ट्रीट केक ऑर्डर दिवपाक हांगा भायरूच सामको केकाचो वास नशनात चला एका कोण ना कोण मेळत रावता सो जालो आमचो केक ऑर्डर आणि एक केक तो ओके त्याने घेऊया सो एक मँगो शेक घेता सामकें तान लागला बस बस किती रे पी 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 सो मँगो शेक घेतला सो चिंतलेली की टेंडर कोकोनट पिवया म्हणून टेंडर कोकोनट सो टेंडर कोकोनट खंय मेळटलें आतां पयलीं हांगा पार्किंगे प्रॉब्लम सो हांगाच घेवन शॉर्टकट आमकां घरा पळोवंक जाय आनी कितें गिफ्ट बीन कितें घेवपाक जाय तो आतां फ्री आसा जाल्यार तेंय काम करता हांव अशें डेल्फिनोजांनी पेपर प्लेट्स बी सगळें घेवपाक जाय पळोवया सो पावली आमी ओदूरूच पावल्ले पयलीं तकले हेअर वॉश बी केलें येयल्या बरोबर पयलीं इशुकाक तेल पुसलें ताका न्हायलें मागीर हांव न्हांवन येयलें सो मागीर आमी थंय केक ऑर्डर दिले न्ही मागीर आनी वचोंक ना आमी डेल्फिनोजान तशी म्हणपा लागलो परवा या पळय फाल्यां तो ना न्ही परवा या सो म्हटलें चल आसूं तें काय काम म्हाका फोनाचेर फोन येताले सो म्हटलें तूं वच म्हटलें तुजें काम कितें कर सगळें जाल्लें आसा फक्त डेल्फिनोजान न्ही सगळें हाडूंक जाय बड्डेक रिटर्न गिफ्ट बीन एक्चुली न्ही डिस्टन्स चिंतला की रिटर्न गिफ्ट म्हूण खबरा बॅगीन हांव टिफीन बॉक्स वॉटर बॉटल पेन्सील रबर चॉकलेट हें सगळें आतां कॉमन जाल्लें आसा सो दिस टायम चिंतलें की एक कितें सिंगल पीस कितें दिवपाचें भुरग्यांक कितें आसूं सिंगल सो आतां पळोवंक जाय कितें तें आतां हाडूंक जाय तें आतां वयतलें आमी पळोवया परवा डेल्फिनोजान ना जाल्यार हांगा मेळटलें मॉलान तें 99 मार्केट आहा थंयसर सो तें कॉमन जालां न्ही तें पेन्सील रबर सगळें दिवपाचें सो नाका म्हणटा दिस टायम कितें डिफरंट कितें करया म्हणटा शेक खायनाका रे आं वॉटरमेलन मम्मी वॉटरमेलन कट करपूच नासलेलें मातसो सायडीन पिड्ड्यार जाला खंय फूल पिड्ड्यार गे आतां हांवें कट करपूच नासलें कित्याक मँगो बी आसलेलें हांवें कट करपूच ना अशें बरें उरता वॉटरमेलन आतां कट करून पळयता हांव
अगो सगळे मूग जाला न्ही गे पिड्ड्यार जाले ते हो पळय हो पळय पळय सो एक वाफ पळय हात धू ओके ते हांव कट करून घेता मागीर दाखयता तुमकां मातसो तरी खावंक मेळा पुरो सो वयरूच न्ही म्हणजे हांगाच न्ही मातशें मूग जाल्लें पळय हांगासरूच एक मिनट आं पळय हांगासरूच न्ही मातसो पिड्ड्यार जाला हांगासरूच म्हटलें हो फूल नाका म्हटलें सो हो बरो आहा हे पळयात हे बरो आहा सो आयज कट करून खावया कटूच करूंक ना हांवें ओके सो आयज जेवणाक कितें आहा सांगता तुमकां आयज आसा अंगारकी संकश्टी सो हांव आनी आई शी जेयना आतां ओके रे रातचे जेयतली आमी चंद्र पळोवन मून बीन पळोवन न्ही मागीर आमी रातची शी जेयतली पण आतां शी जेवची ना आतां म्हाका शाबुदाना खिचडी आसा आनी वॉटरमेलन खातलें आनी आई आपल्याक कितें करता खंय कितें करता हें आं आईचो आवाजूच ना उपीट करता खायते आपल्या उपीट म्हणटा उपीट करून खा ओके ना तूं शीत जेव सो काल हांवें अशें लॉक करूं ना काल न्ही मूग आनी कच्चे फणस घालून न्ही करी केल्ले ते आसा करी कळ्ळें न्ही ते करी आसा सो शिव आनी रितीक जेतलो न्ही आनी बटाट फ्राय करतले आतां तांकां बटाट फ्राय जालें आनी कांय ना सो बटाट फ्राय करता सो मागीर रातचें पळोवपाचें कितें करपाचें कितें तें रातचें चिंतलें की मोदक करतलें सांजचें मोदक करून टॅम्पलां वयतलें हांव इफ शिव फ्री आसल्यार टॅम्पलां वयतलें ना जाल्यार ना ओके चला इशुकाक आयज हें ऑर्डर केलां हांवें बेबी पोटेटो आनी पंपकीन ऑर्डर केला सो आयज ताका पोटेटो घालून खिचडी करतलें ओके चला हांव ताका सगळें करून घेता मागीर मेळटा तुमकां ओके चला सो चला जेयता आमी सगळें बसलां जेवपा इशुकाक बरयलें आतां आमी बसला सगळीं जाणां हे पळयात हांगासर 2 गँग आई थंयसर बसला सो दाखयता आमची थाली ऋत्वीक खावून दी रे पप्पाच्या प्लेटीन मँगो वाडले न्ही आपण काडून घेता म्हाका तशें लायक ना तुका दिला तितलें तुवें खावपाचें दुसऱ्यांचे पेटीचें काडून खावप ना कळ्ळें न्ही सो म्हाका न्ही लायक ना तशें ताका कितलें सांगलां तुका दिला तूं खा पप्पा खावं न्ही तुका हें दिला मरे बियो पप्पा बियो खायना सकाळीं न्ही ब्रेकफास्टाक केल्लेले शाबुदाना खिचडी थोडेशें दवरला आईन आतां हें केलां उपीट केलां कापां फ्राय केलां आनी मँगो हें आसा आयचे थाली म्हाका न्ही अशें कंप्लीट अशें उपास बीन करपाक जायना म्हाका अशें खाली पोट बीन उरलें न्ही म्हाका हेडेक जाता मागीर तकली दुखपाक लागता आनी त्या दिसा हेअर वॉशूय करता न्ही आमी सो म्हाका हेडेक बी जाता म्हणून आमी अशें उपास अशें करना म्हणजे थोडे न्ही कांयच खायना डायरेक्ट सांजचे चंद्र पळोवन जेयतात सो आमकां तशें जायना कळ्ळें न्ही पोटांत खावपूच जायना जाल्यार पित्त जाता म्हाका एसिडिटी बीन जाता ओके सो आनी शाबुदाना खिचडीक न्ही आयज कांदो बीन घालूंक ना सो कांदो लसूण खायना आयज कळ्ळें न्ही शिवनाथ आनी तो तांकां कालचे हुमण रोस आसलेलो तातूंत कांदे बीन आसा तेमी खाता सो आनी कितें करतलें आनी बटाट फ्राय केल्ले पळय ते आई मसालो करता पळय फ्राय करपाक तितून लसूण आहा सो म्हटल्यार हेका बेश्टे चिली पावडर हळदीचो पिठो आनी लिंबूचो रोस घालून लावन बेश्टे फ्राय केला सो कांदे आनी लसूण आयज घालना टेस्टी लागता खा ओके सो मँगो येता घेवन येयलो शिव सोंपलेले मँगो घेवन येयलो म्हाका सांगता हांवें मँगो हाड म्हाका ते आम पापड करूंक जाय कळ्ळें न्ही आम पापड म्हाका करूंकूच जाय ताका एक्चुली वोत जाय पण फॅना सकयल तें बरें सुकता कांय टेंशन ना सो म्हाका तें आम पापड करूंक जाय म्हाजें खूब फेवरेट मागीर करया ओके चला जेयता वेळार सांजचें मेळटा मागीर मोदक करता आमी टॅम्पलां वयतले तर तुमकां शूट करता मागीर ओके सो जेवून न्ही मातशें आड पडलें मागीर उठून न्ही मातशें भूक लागलें म्हाका सो चिंतलें की चला वॉटरमेलन खावया म्हणून आनी वॉटरमेलन न्ही बिलकूल बी इतलें स्वीट नासलेलें सो मातशें पिड्ड्यार जालें न्ही तें पण ओके आसलेलें सो खावया म्हटलें सो मागीर न्ही चिंतलें की चल आयज सांगलें तुमकां न्ही हांवें मोदक करतलें म्हणून सो मोदकाचें प्रिपरेशन करतालें सो आईक न्ही अशी न्ही म्हाका आईच म्हाका नाल्ल बीन हें करून दिता कांतून दिता सो आमचे न्ही एक रिलेटिव्स न्ही एक्सपायर्ड जाल्ले आसा आनी आईक न्ही सुतक आसा सो आई म्हणपाली हांव मोदकाचें कांयच तुका हेल्प करना सगळें तूंच कर कित्याक देवाक नेवेद दाखयता न्ही सो ताका लागून हांवें सगळें करून घेतलें पीठ बीन घालून घेतलें आनी फटाफट न्ही हांगासर 21 मोदक करून घेतले जालें कोण आयले की जालें सो हांगासर न्ही दाखयता तुमकां गेशनात सो हें आसा सारा आमचे रितीकोची ट्युशन टिचर खबर आहा न्ही शबाना ते चेडू आनी तेजे 10th ते 92% येयला न्ही 92.8 पळय पॉयंट थोडना ते 92.8 डिस्टिंक्शनान ते पास जाल्ले आसा आनी ते आमकां ते स्वीट घेवन येयला सगळ्यांक ताका बेस्ट ऑफ लक कराता आनी फुडें वचून बरें शिकचे अभी काय करी तूं आगे सायन्स सायन्स डॉक्टर आसले ते कित्याक डॅडी डॉक्टर आसलेलो
डॉक्टर शुअर पहिला मम्मी तेमनी तुझी मम्मी डॉक्टर आयुर्वेदीक आनी डॅडी डॉक्टर सो तेय डॉक्टर करतले शिकपा सामके हुशार सांगू तुमकां आनी बरें चेडूं आहा खंय वाटे बिटे मेळ्ळो न्ही हडकून वयतलेच आमकां हे ना समजा कोंकणी ते कळना ते आतां हिंदीच उलयता आनी इंग्लीश ओके सो तुम्ही ताका मातशी बेस्ट करात ओके चला सब पूरा केले ना ये पूरा है ओके थैंक यू हाँ अभी आएगी तो वीडियो में सो आता भायर सरलो वचपा आमी टेम्पल रे 8 जावन गेली टायम झालो मोदक करता आमी येवन मागीर देवा नैवेद्य करतले मोदक म्हणजे पांय पडून येवया म्हटलें अशें आमकां न्ही अंगारकी जावं गणेश जयंती जावं टेम्पल वचूंकच मेळना कित्याक शिव आसना न्ही सो आयज आसा म्हटल्यार चान्स सोडप ना वचून येवया म्हटलें पांय पडून येवया चला डायरेक्ट तुमकां थंय मेळटा तोंटा वयता आमी चला सो आतांचें जेवण रातचें जेवण पळय कापां फ्राय केला आनी सोलकडी केला हातून न्ही लसूण बीन कांय घालूंक ना कळ्ळें न्ही बेश्टें त्रिफला घालून केला सोलकडी सो आतां रातचें न्ही शी जेवकूच जाय कंपल्सरी कित्याक दनपारां जेवना न्ही ताका लागून ओके सो चला आयच्या दिसा इतलेंच तो हो ब्लॉग कशें आसलो कमेंट करात व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा चॅनल सबस्क्राईब करा तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर